नमस्कार योकार गोवा टुडेंत सिद्धी गावस सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मुख्यमंत्री सावंताच्या फुडारपणांत बीजेपी वेंचणुकेक फामिलींत 2 तिकेटी दिल्यो म्हूण फामिली राज न्ही थळाव्यांनी युतीचो प्रस्ताव हाडल्यार विचार नड्डा मिडिया मुखार। वीज मंत्री काब्राला बरोबर पावर डिबेटीक दिल्लीचो वीज मंत्री गोंयांत लोकांचो पयसो राजकीय फुडाऱ्यांच्या बोल्सांत कित्याक लोकांक पावयात जैनाच्यो कुडचड्यार साळगांवां बसका। जॉर्जियाचे क्वीन केटेवानाचे पोन्ने गोंयच्या सेंट आगुस्तीन्स कॉन्व्हेंटांतले अवशेष भारतान केले जॉर्जियाचे स्वाधीन सांबाळ्ळे म्हूण प्रधानमंत्र्यान केली गोंयची तुस्त। कर्नाटकांत सुपा डॅमांतल्यान उदक सोडिल्ल्यान गोंयांत हुंवार मारला आसत जाल्यार एक्शन मंत्री सांगता घरां मोडल्यात फुगल्यात तांकां मजत वेळ प्रसंगाक ऑफ रोडारांचो आदार। बीजेपीचे फुडारी नड्डाक घेवन तपोभूमीर आशिर्वादाक नड्डाक खंय मेळची देशाचे नेतृत्वाची संद मुख्यमंत्री श्रीपाद भाऊची तोखणाय ब्रह्मेशानंद स्वामीचे तानावडेक शिनाल। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊचा दत्तक गांव इब्रामपुराक दर वर्सा बुट्टी थळावे म्हणटा भरपाय नाकाच बंधारोच काढात श्रीपाद म्हणटा जमनी दिल्यो ना म्हूण कामां आडकली। कोविड कर्फ्यू आसा तसो 2 ऑगस्ट मेरेन वाडयलो 2 सप्तकां आदी सदळ केल्ले निर्बंध गतिविधी आसा तश्योच चालू सध्या वॅक्सिनेशन टार्गेटार शिक्षणीक संस्था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणांत बीजेपी वेंचणुकेक वतली म्हूण बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उलयला। कोविडाच्या महामारींतूय सावंत सरकारान कामां चालूच दवरल्यात म्हूण तोखणाय। उमेदवारीचे खंय वेंचणूक समिती पळयतली। एके फामिलींत 2 तिकेटी दिल्यो म्हूण फॅमिली राज न्ही थळाव्या फुडाऱ्यांनी युतीचो प्रस्ताव हाडल्यार विचार जातलो अशी जाप ताणें दिल्या। 2 दिसाचे गोंय भोंवडेर आयिल्ल्या बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डान विधानसभा वेंचणुकेच्या नदरेन गोंयच्या कार्यकर्त्यांक बुस्ट केले। शेनवारा रातीं बीजेपीचे फुडारी आमदार मंत्र्यां बरोबर चर्चा केली। आयतारा सकाळीं पयलीं तो मंगेशी देवळान कुणय मठान गेल्लो। दनपारां ताणें बीजेपीची फुडली दिशा स्पश्ट केली। येता ती वेंचणूक प्रमोद सावंताच्याच फुडारपणा खाला। तक गोवा के डेवलपमेंट का सवाल है। मैं ये कह सकता हूँ कि प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से कोविड के बावजूद ओवरऑल डेवलपमेंट में टारगेट्स को फुलफिल करने में गोवा कतई पीछे नहीं रहा है और चहुमुखी विकास प्रमोद जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रमोद जी के ही नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक व्यवस्था होती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इन विषयों के बारे में डिक्लेयर करता है। सो दैट डिक्लेरेशन आई डोंट टेक इट, बट कोई इसमें से और कुछ सोचने का भी स्थान नहीं है। He is doing a very good job in Delhi and he is taking care of the things there, and according everybody has interest, but the interest has to be taken care by the party. देखिए फैमिली राज और टिकट देने में बड़ा अंतर है। इसको फैमिली राज से नहीं जोड़ा जाता। फैमिली राज तब कहते हैं जब पार्टी में आप किसी को उठने ही नहीं दो और सारी पार्टी झंझना बजाए सिर्फ एक परिवार का, उसको फैमिली राज बोलते हैं। जहाँ तक हमारे यहाँ के चुनाव का सवाल है, हम सारी चीज़ें गुण दोष पर तय करते हैं और हम चुनाव में सारी चीज़ों को डिटेल में वर्कआउट करते हैं। अभी हम एट द फेस ऑफ इट आई कांट से बिकॉज आई डोंट नो द केस, लेकिन माय इलेक्शन कमिटी इज गोइंग टू टेक इट विल टेक अ कॉल एंड विल सी अकॉर्डिंगली, बट येस हम हर एक को अकोमोडेट करते हुए पार्टी को विजयश्री की ओर ले जाने के लिए तैयार करते हैं। सर भाजपा ने पहले भी गठबंधन के प्रयोग किए थे और अभी भी मुझे लगता है कि गठबंधन की जरूरत है, तो इस तरफ से कोई बात क्या है? ऐसा है कि हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं, हमारे जो संगठन के प्रभारी हैं,
हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग इन सारी चीज़ों के बारे में गहराई से चिंतन करेंगे और जैसा प्रपोजल लेकर के आएंगे उस पर हम विचार करेंगे. आज मेरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मन की बाताच्या खंयच्याच भागात राजकारण हाडूंक ना म्हण मन की बाताच्या 19व्या भागा उपरांत नड्डा उलयलो. प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहीं भी राजनीति का विषय नहीं उठाया. हमेशा देश, समाज, देशवासियों के द्वारा प्रयास, इन सारी बातों को उठाया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वीज मंत्री निलेश काब्राला बरोबर पावर डिबेटीक दिल्लीचो वीज मंत्री सत्येंद्र जैन गोंयांत पावलो. लोकांचो पयसो फकत राजकीय फुडाऱ्यांच्या बोल्सांत कित्याक, लोकांक पावयात म्हण दिल्लीचो वीज मंत्री फ्री इलेक्ट्रिसिटीचेर उलयला. गोंयांत फावना फुडें ताची निलेश काब्रालाच्या मतदारसंघांत कुडचड्यार आनी साळगांवां बसका जाली. आपण गोंयांत फ्री इलेक्ट्रिसिटी कॅम्पेन नेटान चालू दवरल्या. गोंयाक वीज फुकट दिवप शक्यूच ना म्हूण मंत्री काब्रालाचो दावो. आतां दिल्लीचो वीज मंत्री काब्राला बरोबर डिबेट करूंक आयिल्ल्यान गोंयच्या आपाच्या फुडाऱ्यांक नवो नेट. दिल्लीच्या लोक 200 युनिट पर्यंत वीज फुकट मेळटा. हांगा गोंयच्या लोकांक फाटीं जेन्ना केजरीवाल आयिल्लो तेणें आश्वासन केलां, पयली गॅरंटी दिल्या की गोंयच्या जनतेक 300 युनिट पर्यंत वीज फुकट मेळटली. त्या उपरांत काब्राला घाम फुटला. ताका कशें रिएक्ट करचें तें कळूं ना. मागीर म्हणपाक लागलो पूण डिबेट दिता, गोंयांत अशें दिवपाक शक्य ना. ती डिबेटची चॅलेंज सदनाची स्विकारलेली आसा. दिल्लीचो वीज मंत्री सामके तयारेन डिबेटीक आयला. बिजली के ऊपर जो यहाँ पे बिजली मंत्री ने चैलेंज किया था, उसके लिए मैं आया हूँ. और आज देश के अंदर नेताओं को हजारों यूनिट बिजली की मिलती है. अगर उनके घर में काम करने वाले ड्राइवर को, गार्ड को या अपने घर में काम करने वाली माई को 300 यूनिट फ्री मिले तो क्या गलत है. इसके ऊपर बात करने के लिए आए हैं और सबका हक बनता है. जनता का हक ये नहीं है कि सिर्फ कमा के नेताओं को दे दे. जनता के हक है जो कमाई है उसका भी शेयर होता है. गोंयांत पावना फुडें जैनान कुडचड्यार काब्रालाच्या मतदारसंघात आनी साळगांवां मिटिंगो घेतल्यो. कमिंग लेट्स डिबेट म्हणून आनी फाल्यां ती डिबेट आसा, आख्खे गोंयकार खूप आसा. पूण म्हाका सांगपाक जाय निलेश बाब, तुका कितें माध्यमांतल्यान तुका इतलेंच सांगता पळय, आमच्या बाब केजरीवालान सांगलां गोंयकारांक लायटचे बील फ्री आसतलें. 87 पॉप्युलेशन 300 युनिट कोण यूज करता तेचेर फ्री तुमकां इलेक्ट्रिसिटी, 1 रुपया भरपाक पडना म्हूण. पूण हे चाडोऱ्या, हे बिल्या कित्याक बदल जाल्या शिवाय हो संवसार मुखार वचना, वता ना. आणि ह्याच बदला खातीर जो बदल घडपाक जाय ताज्या खातीर आज आमी तुमच्या मुखार आसा आणि तुम्ही आमच्या मुखार आसात. डिबेट बरी जातली म्हूण दिल्लीच्या वीज मंत्र्याक दिसता. हाँ बिल्कुल, मैं इन्वाइट किया अभी डिबेट के लिए जो आए हैं और मुझे पूरी आशा है कल हेल्दी डिबेट होगी, बहुत अच्छी डिबेट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत 1624 सोंपिल्ली जॉर्जियाचे शाही घराण्याची धूव राणी कॅटेवानाचे अवशेष भारतान जॉर्जियाच्या सुवादीन केले. पोन्ने गोंयचे सेंट आगुस्तीन चॅपेलांत दवरिल्ले हे अवशेष 1930 भूकंपांत नश्ट जाले म्हूण मानताले. भारत जॉर्जियाच्या संशोधकांनी 2005 तांचो सोद लायलो. गोंयांत ते इतली वर्सां सांबाळ्ळे म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मन की बातांत तोखणाय केली. भारत ने सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक यानी उनके पवित्र स्मृति चिन्ह को जॉर्जिया की सरकार और वहां की जनता को सौंपा. केटेवान के ये पवित्र अवशेष 2005 में गोवा के सेंट ऑगस्टिन चर्च से मिले थे. ये आज से 400-500 साल पहले की बात है. क्वीन केटेवान जॉर्जिया के राज परिवार की बेटी थी. 10 साल के कारावास के बाद 1624 में वो शहीद हो गई थी. एक प्राचीन पुर्तगाली दस्तावेज के मुताबिक सेंट क्वीन केटेवान की अस्थियों को ओल्ड गोवा के सेंट ऑगस्टिनियन कॉन्वेंट पे रखा गया था. लेकिन लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि गोवा में दफनाए गए उनके अवशेष 1930 के भूकंप में गायब हो गए थे. 2005 में उन पवित्र अवशेषों को खोजने में सफलता मिली थी. अवशेषों का एक अंश जॉर्जिया के लोगों को भेंट में देने का निर्णय लिया. भारत और जॉर्जिया के
साझे इतिहास के इस अनूठे पक्ष को संजोए रखने के लिए मैं आज गोवा के लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। सेंट ऑगस्टिन चर्च यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा का एक हिस्सा है। कर्नाटकाच्या सुपा डॅमातले उदक सोडिल्ल्यान गोंयांत हुंवार मारला आसत जाल्यार तांचेर एक्शन घेतलें म्हूण PWD मंत्री पावसकार प्रुडंटा कडेन उलयला। गोंयच्या WRDची टीम थंय वचपाची आसा। हुंवारांत जांची मातयेची घरां मोडल्यात फुगल्यात तांकां सरकारी फंडा वरवीं मजत मेळटली, घर बांदून मेळटलें म्हूण पावसकार सांगता। ऑफरोड वाल्यांचो वेळ प्रसंगांक लोकांक आधार। कर्नाटक आणि गोवा हे WRD एकमेकांक उलोवप चालू आसा। ते म्हणटा समज सुप्पा डॅमाची उदक सोडलें जाल्यार ती काळी रिवर आसा ती कारवार पावता, थंयच्यान म्हणटा त्या सायडी पावता, हे सायडी म्हणटा उदक येवपाचें ना। तरी सुद्दां हांगच्यान आमी WRDच्या ऑफिसराक सांगला तुमी थंय चला विजीट करा, पळया कशें कितें तेजे फाटें आसा तें। समज सुप्पा डॅमान उदक सोडटा जाल्यार तेजेर आमी एक्शन घेतली। मातयेची घरां मोडल्यात फुगल्यात तांकां बांदून दिवचीच पडटली। ही मातयेची घरां आसा ती उदक भरले कारणान ताका आनी पर्याय ना, ती बांदचीच पडटली आमच्या सरकाराक। ती जशी सरकाराचें जे फंडींग अवेलेबल आसा त्या प्रमाणे तांकां बांदून मेळटले। आनी जी पक्की घरां आसा आनी तांकां काय डॅमेज जाला ती पूण बाकीची मदत जी आसा। ओपा ट्रीटमेंट प्लांटाकूय हुंवार बादलो, पणजे लायन क्लियर आसा। बाकीच्या लोकांक टँकराचे उदकाचो आदार। आमकां जवळ जवळ ह्या ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक 70 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा गव्हर्मेंटान। आनी सद्या हांगसर 40 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो वयर आसा, ताका हायट आसा आनी तेजे खातीर तितून उदक पावलें ना आनी तो आतां वर्कींग आसा। आनी हें उदक जें 40 MLD तें डायरेक्टली पणजे वता। सद्या 40 MLD हांगसर ऑपरेट आसा, 8 MLD ऑपरेट आसा आनी एक 12 MLD ऑपरेट आसा। आनी जो 12 MLD आसा तो आमी इंडिपेंडंट जाल्ले तेन्नाच्यान तो पंप आसा आनी बऱ्यापैकी तो काम करता। 2 दीस जाले फोंडा मडकय प्रियोर आनी शिरोडा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदक नाशिल्लें, पण हे एक्झॅक्ट ते मोटर भिजल्या कारणान ते रिपेर करून परत रिस्टॉल करून हे उदक रिस्टोरेशन परत जातलें। तात्पुरती सोय लोकांक सद्या टँकरांनी सगळे कडेन पावयल्ली आसा आनी ह्या पद्दतीन लोकांक मातशे आयचो दीस कालचो दीस आनी फाल्यांचो एको दीस लोकांक हे उदकाचे त्रास पडपाक शकता। उसगांव गांजेच्या लोकांक हुंवाराचो मोठो धपको बसला। जिल्लोधिकाऱ्यान लोकांक मजतीचें उतर दिलां। सिच्युएशन हाताळूंक चान्सूच नालो न्हू। उदक 5 मिनटाच्या आत उदक वाडलें सकाळच्या 5 लोकांक कितेंच ह्या गांवांत काडूंक कितेंच ना चान्स, सगळ्यांच्या लोकांचे व्हांवन सगळें केलां। कलेक्टर येयलो, कलेक्टरान सांगलें फक्त घरां मोडल्या तांकां 10,000 आनी 15,000 कळ्ळें न्हू। 10 आनी 15,000 भितर हें जें नुकसाण जालां न्हू तेंचें आयुश्य उद्ध्वस्त जालें सामकें लोकांचें। तेंचे हे परिस्थिती पळया तेंचे आनी सामके गरीब लोक, ते कामाक ना कांय ना। पाटाचें नुकसाण जालां, सगळ्यांचें नुकसाण जालां। ऑफरोड गाडयो चलोवपी लोकांच्या आदाराक आमचो मरे रॅग्नॅक्स म्हणून ऑफ रोडिंग ग्रूप आसा, ऑल 4x4 व्हेकल्स। सो आमी कितें चिंतलें एवरी संडे आमी खंय वता। सो दीस टायम आमी म्हणलें आमगे व्हेकल की लोकांक हेल्प करया। सो सगळ्यांनी आमी कितें कंट्रिब्यूट केला आनी अशें लोकांक हेल्प करपाक कितें तुमचें घर मोडलें देखून जाल्यार वी आर रेडी टू हेल्प टू बिल्ड। ते वटेन आपाचे कार्यकर्ते लोकांच्या आदाराक सत्तरीत भोंवतात। टँकर घेऊन अजून ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाक घेऊन बीजेपीचे फुडारी कुणय तपोभूमीर ब्रह्मेशानंद स्वामीच्या भेटेक पावले. नड्डाक देशाच्या नेतृत्वाची संद मेळची म्हण आशीर्वाद. बरोबर मुख्यमंत्री सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ. कोविडाच्या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्याच्या कामाची तुस्त. श्रीपाद खंय बीजेपीचो खामो. सगळ्यांक सांबाळपाची जबाबदारी प्रदेश अध्यक्ष तानावडेची. ताका शेनाल. आयतारा जेपी नड्डा पयली देवळांनी वचून आयलो. उपरांत कुंडय मठांत वृक्षारोपण जालें. नड्डाच्या पत्रांत आनीक एक आशीर्वाद. उनका बहुत बहुत आशीर्वाद है. बहुत सालों से इस तपोभूमि पर ये महान कार्य चलते आ रहा है. इससे आगे भी ऐसे ही चलते रहेगा. स्वामी जी का आशीर्वाद और आशीर्वचन हमेशा सभी गोवा के लोगों को हमेशा के लिए मिलता है. आपने जो धर्म की एकता के लिए और उसकी मजबूती के लिए और एक परस्पर समन्वय बैठाने के लिए जो आपने योगदान किया है, इसके लिए आप विभिन्न देशों से भी विभूषित हुए और आपको दुनिया में इस बात के लिए माना भी है. मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे सद्गुरु जी के दर्शन करने का और उनसे आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है. जो पीएम बनाते हैं या सीएम बनाते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े देश के पोस्ट हैं जो बनाते हैं, वे हमारे बीच में उपस्थित हैं. ये भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी जी, आज उनका आगमन यहाँ हुआ है. तो इनके लिए हम यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व का नाम लेने से भी बहुत से लोग हिचकिचाते थे, वो आज जय श्री राम बोलने में अभिमान यानी गर्व महसूस कर रहे हैं. यही पार्टी का जो धोरण है वो हमें बहुत प्रिय है. तो हम आशा करते हैं कि जैसे भी आज नड्डा जी पार्टी का नेतृत्व आज यहाँ उपस्थित है, आगे जाकर देश का भी नेतृत्व उनको प्राप्त हो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत श्रीपाद भाऊचेर स्तुती सुमना बरोबर आशिल्ल्या तानावडेक शिनाल. हमारे लाडले सीएम प्रमोद जी सावंत जब परीक्षा के पश्चात यहाँ उनका नेतृत्व गोवा के लोगों को मिला, तभी कोरोना आया. तो बेचारे उनको ज्यादा काम करने को नहीं मिला, लेकिन जो काम भगवान ने उनको दिया, वो डॉक्टर है. अभी डॉक्टर को कोरोना के समय सबको संभालना है, वो काम बढ़िया ढंग से उन्होंने किया. श्रीपाद भाऊ जी, आप सही में जननेता हैं कि आपने फिर से ये सारा इंसिडेंट देखते हुए यही पता चलता है, बार-बार ये दिखता है कि आपका प्यार जो समाज में है वही आपको ये आशीर्वाद के रूप में इस घड़ी में आपके पीछे रहा. आपको बहुत बहुत आशीर्वाद. मुझे ऐसा कहा कि श्रीपाद भाऊ हमारे गोवा के बीजेपी पार्टी के मूलाधार हैं, वो फाउंडेशन है. तो भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो ऐसे जननेता तैयार करती है, यही काम उनका है. तो मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री तानावडे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद. आप सब लोगों का भी आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए कि गोवा के प्रदेशाध्यक्ष हैं. तो सदानंद जी, आपको पार्टी को आनंद देना है, तो आप वो काम जरूर करिए. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊचो दत्तक गांव इब्रामपूर दर वर्सा पावसांत बुडटा. श्रीपाद म्हणटा ताणें दत्तक घेतिल्लो तेन्ना लोकांनी जाय तश्यो जमनी दिल्यो ना म्हण म्हत्वाची कामां जावंक पावली नात. जमीन मेळ्ळ्या थंय कामां केल्यात. लोक म्हणटा बंदारोच काडून उडयात, लुकसाण भरपाय नाका. आमदार मंत्री बाबू म्हणटा लुकसाण भरपाय दिता, बंधारो ताका लागना. दर वर्सा इब्रामपूर पावसांत बुडटा. घरां शेतां भाटांचें लुकसाण. थंय बांदिल्लो बंदारो सगळी वाट लायता म्हूण थळावे फुर्योज. लुकसाण भरपाय दिना जाल्यार चलता, बंदारो एकदाचो काडात. झाडां पेकतात. झाडां पेकल्यावर बंदारो सगळो पॅक जाता आनी उदीक सगळें गांवांत येता. माझी सरकारा कडेन एक विनंती आहा की गेली 3 वर्सां आमी बघले लुकसाण सोंसली. सरकारा कडसून आमकां एकय रुपया लुकसाण मेळांक ना. लुकसाणाची आमकां अपेक्षा नाका. हो बंदारो काडून उडया. हेचो फायदो आमकां कांय ना. पाणी ह्या सगळं अजून काढून असनोडे प्युरिफाय करतात आणि अख्ख्या बार्देस तालुक्यात पाणी सप्लाय करतात आणि त्याचे दुष्परिणाम सगळे आहात ते आमकां भोगूचे लागतात. आणि हे कुंड फंड सगळं उडयलेलं असं
आणि मग गैरडे घुसतात आणि परत ते नुकसान करतात खातात आणि वयता आता गैरडांक आता चान्स पेळटा आता कितें सगळें पडलें न्हू ते वय बी सगळें मोडले वर्साची वर्सां आमी करता पण आता ते गैरडे सगळे घुसतले आनी छाप नुकसान छापच करतले आता ते उडोवन. उत्तर गोंयचो खासदार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान हो गांव कांय वर्सां फाटीं उदरगतीक म्हूण दत्तक घेतिल्लो. लोकांनी जमनी दिल्यो ना म्हूण खंय प्लान केल्ली कामां आडकली राखणे वण्टीचो प्लान आशिल्लो. इब्राहिमपुराचें आमी जें करपाचें तें काम सोंपलें. आतां जी कामां जी उरल्या ती ते जमीन दिनात म्हणून ती कामां उरलीं. काही प्रोजेक्ट जवळ जवळ 37 कितले प्रोजेक्ट आशिल्ले तातूंतल्यान आमी जवळ जवळ 26 प्रोजेक्ट कितें तरी कंप्लीट केले. उरिल्ले जे आसा ते पयलीं तांणी जमीन दिवंक जाय त्या नंतर ते प्रोजेक्ट जातले. मेजर जे आशिल्ले जाका जमिनीची गरज आशिल्ली ते जमनीचो मातसो तंटो आसा आनी त्यामुळे ते प्रोजेक्ट तांकां लागून जावना. तेन्ना कामां करतना पुराचेर म्हणजे विशय येयल्लो ना ते आतां पुराचें फक्त पुराची भिंतची वाड हें करप बिरप अशें आशिल्लें पण जी जमीन दिल्यो ते सगळे गोश्टी आमी केल्यो. मंत्री आमदार बाबू पयशांची भाशा करता बंदारो खंय ताका लागना. सेम फार्मर्सांक इफेक्ट जाल्लो त्यांची भरपाई अजूनय खूप जाणांक जावंक ना. दिल्ली थोड्यांची मेळूना ती मेळटली. पण 3 वर्सां जाली अजूनय मेळूंक ना. लास्ट इयरचीच मेळूना ती मेळटली. आणि लास्ट इयरची एक बंदारो तांकां प्रॉब्लेम करता ते. बंदारा घेतलेलो हांवें पण बंदारा बद्दल तें जायना. ना ते बंदारा आरामा आमच्या दारगड भितर त्या बंदाराचो ऑलरेडी टेंडर जाल्ला वर्क ऑर्डर मेळ्ळी. पावसा नंतर काम चालू. ना साळांतलो जो बंदारो आसा पळय साळांतलो हय तेंच्या खातीर तो प्रत्येक सांगता की व्हडली व्हडली झाडां येता तेका शिरकाता आनी तेका लागून उदक जे पास जावपाक जाय ते जायना. हय बट माझ्या कॉन्सिडन्सी ना बट तुमच्या बॉर्डरीचे ना तुमचे बॉर्डरीकच इफेक्ट जाता न्ही तुमच्या गांवाक इफेक्ट जाता. दर वर्सा पावसांत घरां आनी शेतां बुडटात. लाखांनी लुकसाण पळोवन इब्राहिमपूरचे लोक तिडकल्यात. सरकार लुकसाण भरपाईच्या नांवान तोंडाक पानां पुसता. आतां आनी भरपायूच नाका थंयचो बंदारो काडात म्हूण लोकांनी मागणी लावन धरल्या. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. राज्यांत कर्फ्यू आसा तसो 2 ऑगस्ट मेरेन वाडयला. सरकारान कर्फ्यू वाडयतना 2 सप्तकां आदीं सदळ केल्ले निर्बंध आनी गतिविधी आसा तश्यो निर्बंधीत चालू दवरल्यात. कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट देवना आनी वॅक्सिनेशनाचे टार्गेट गाठिना तो मेरेन राज्यांत कर्फ्यू उरतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान हें आदींच स्पश्ट केलां. शाळा सुरू करपाचे नदरेन शिक्षक आनी स्टाफाच्या वॅक्सिनेशनाचेर सध्या लक्ष. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.